विस्वासी मोरकोनोय तुझ्या ओची दोंगराची लोळयेन म्हाका वाट दाखय देवाची वेदी सोरी हांव येता हांव येता हांव येता Usciakai son dos macadi dolia Aveda Devaci visvasoru Aveda बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भावा भयणानो आयच्या मिसाचो विशय मारिया भाशेन दिसपट्या जिवितान देवाच्यो खुणा वळखुया आयज मारियेच्या समोरपण जिविताची देख आमी नियाळटाव तिणें देवाच्यो खुणा जागृतायेन आनी आयते मनान वळखूंक देवाची येवजण काळजीदारपणान आनी भावार्थान फुडें व्हेली आमी देवाची खुशी विस्वासान आनी भावार्थान स्विकारूंक मारयेचें जिवीत आमकां स्फूर्ती दिता हे मिसान मारये आनी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें काळीज देवाच्या उतराक उगडूंक आनी ताच्या हातान तें समोरपूंक आमकां कृपा मागुया आणि जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी देवाचो हात अणभवूंक चुकल्या ह्या वेळार असली आनी हेर पातकां आमच्या मनांत हाडुया आनी देव काकलुती कुलो मारून बाराबोर म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसोत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन ह्या वेळार आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया ह्या मिसांत आमी मागतल्या आमच्या नावेली फिरगोजेंतल्या दर एकल्या कुटुंबा पासत दर एकल्या फिरगोजकारा खातीर आमचें सगळ्यांचें जिवीत देवाच्या हातांत उबारून देवाचो आशिर्वाद सोदुया सासणाच्या देवा जेन्ना सोडवणदाराचो संदेश दिवन तुज्या दुताक
निश्कळो आंकवारीशी तुवें धाडलोय तेन्ना तिणें तुज्या उत्साहान नजो आसलेल्या शब्दाक आपल्या कुसव्यांत घेवन सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरून देवाचें बिराड ती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुजे कुशेक सदांच खालती जावंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोरेस्परान आखाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सोरेस्परा देवा लागीं तुका एक कुणा माग, ती पाताळांतल्या खोलांतली व उंच सर्गावेली जावं, पूण आकाजान पोर्तिपाळ केलो ना, हांव मागचो ना, सोरेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीट दिवन आयक, दाविदाच्या घोराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिडयलोली ती पुरा ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय, बरें तर सोरेस्परूच तुमकां एक कुणान दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस आसा, रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली. आनीक एमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर रे, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. मोमिवंत राजाक भितर घेयात, दरबारांचो सर्वेस्पोर तो जबाब. मोमिवंत राजाक भितर घेयात, दरबारांचो सर्वेस्पोर तो. सोरेस्पराच्या आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगली. संवसार आनी संवसारांत तो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब. मोमिवंत राजाक भितर घेयात, दरबारांचो सर्वेस्पोर तो. सोरेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताचे पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितळ हाताचो निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदना तसल्याच मनशाक. जबाब. मोमिवंत राजाक भितर घेयात, दरबारांचो सर्वेस्पोर तो. ताका एकल्याकूच सोरेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताचे सरवंडरा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात, तुजें मुख पळोवंक आशेतात, जागोबाचे देवा. जबाब. मोमिवंत राजाक भितर घेयात, दरबारांचो सर्वेस्पोर तो. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सासनाचे राजाची दारवंटेची तूं उगडटाय, काळोखाचे भणकोणीत बसलेल्या कोयद्यांक सुटका दिवंक ये. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोकापोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. सव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सुरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कोरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकोन ती एकदम गाबोल्ली आनी नोमान कसलें जाय
ते चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका करपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली, आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली, आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनांक राज चलयतलो, आनी ताचें राज सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो, परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोर सांबाळला, आनी वांसी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमणी. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कोड सोल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, आयचो विशय आमकां उगडास करून म्हणटा, मारिये भाशेन दिसपट्ट्या जिवितान देवाच्यो खुणा ओळखुया. बाबा भयणानो, जेजू जावन आसा आमकां एक खुणा, आनी जेजू दर दिसा आमचे लागीं खुणे वरवीं उलयता. आनी आमी जर आदलो करार उगडलो जाल्यार आमी पळयता आग पेट जावन आसली लोकांक खुणा देवाच्या आसण्याची. ह्या आग पेटेन हे 10 मानामेत घालून ही इस्रायल पोरसां वेताली. देव तांचे बरोबर आसतलो, आनी दर दिसा देव तांचे लागीं वेगवेगळ्या मनशां वरवीं वेगवेगळ्या घोडिता वरवीं देव तांचे लागीं उलयतालो. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी नदर मारली जाल्यार आमकांय वेगवेगळ्यो खुणा दिश्टी पडटात. आमी मोटरसायकली घेवन भोंवता आनी रस्त्याचेर आमकां सिग्नल मेळटा, स्पीड लिमीट बोर्ड मेळटा, स्पीड ब्रेकर बोर्ड आमकां दिश्टी पडटात. ह्यो सगल्यो जावन आसा खुणा आमकां, जांचे प्रमाणे आमी आमची मोटरसायकली चलोवन आमचे तशेंच दुसऱ्यांचें जिवीत आमी सुरक्षीत सांबाळूंक. बाबा भयणानो, जेन्ना ह्या विशयाचेर हांव नियाळ करतालो, उगडास येयलो एके घोडणेचो. टाय अ येलो रिबन टू एन ओक ट्री हें कांतार बाबा भयणानो 1971 ह्या वर्सा भायर सरलें. आनी हें कांतार कित्याक लागून भायर सरलें आनी ह्या कांतार बरोवपा फाटल्यान कारण कितें आसतलें? एक खूंय दारूण काळजाचो किरमीदोर आसतलो आनी ताका धरून बोणकोणीन जेलीन घातलेलो. आनी जेलीन घातल्या उपरांत थंयसर कांय वर्सां सारल्या उपरांत पिराचीत केल्या उपरांत आपल्या जिविताचेर नदर मारल्या उपरांत हो मनीस आपलें जिवीत बदलूंक वावुरता आनी खरेपणी तो आपलें जिवीत बदलता. आतां ताचे प्रेजावांतले सुटपाचे दीस लागीं पावलोले. थोडेच दिसांनी थोडेच तेंपान ताका सुटका मेळपाची आसली आनी ताका भितरले भितर ताच्या काळजा मनान कितें तरी खातालें. ताका अशें दिसतालें, जर तर हांव परत म्हज्या घरा गेलो जाल्यार म्हजी घरची म्हाका मानून घेतली मू, हांव आसा तसो ती म्हाका मानतली काय. हांवें येदें व्हडलें किर्म केलें, इतलीं वर्सां प्रेजावांत हांव आसलो, तांकां लॉस जाली आसतली, सगळे म्हज्या कुटुंबाक म्हजे फामिलीक बोटां दाखयता आसतली. असले परिस्थितीन ती म्हजो मोग करता काय, ती म्हाका आपणायतली काय,
असले सोबार प्रश्नकूय ताच्या काळजामोनान गळटाले. आनी भाव भयणानो, असले परिस्थितीन हो भाव आपल्या घरा कडेन एक चीट बरयता आनी चीट बरोवन तांकां असो संदेश दिता. तो म्हणटा, जरी तर तुमी खरेपणी म्हाका घेतात, जरी तर खरेपणी तुमी म्हाका बक्षिला, जाल्यार आमच्या घरा भायल्यान एक झाड आसा. जर तर तुमी म्हाका मानून घेता, तुमी म्हाका बक्षिला, जाल्यार म्हाका एक खुणा कशी ह्या झाडाक येल्लो रिबन बांदात. आनी जेन्ना हांव ते वाटेंतल्यान वेतलो, ही येल्लो रिबनाची खुणा हांव पळयतलो ह्या झाडाक बांदलोली, तेन्ना म्हाका खरेपणी गमतलें की तुमी म्हाका बक्षिला, तुमी म्हाका मानून घेतला. आनी भाव भयणानो, सुटकेचो दीस लागीं पावलो. त्या दिसा तो प्रेजावांतलो सुटलो आनी बसीन बसून आपल्या घरचे वाटेर तो आसतलो. आनी वाटेर घरा कडेन वेताना, घरा कडेन लागशीं पावतना तो ड्रायव्हराक अशें म्हणटा, म्हाका भिरांत दिसता पळोवंक त्या झाडाक. म्हज्या कुटुंबान म्हाका आपणायला, म्हाका बोगसणें दिला, हांव नको, जाल्यार तूंच ते अमके स्वातेचेर राव आनी म्हाका सांग, थंयसर अमकें झाड आसा, ह्या झाडाक एक येल्लो रिबन बांदलोलें आसा काय ना तें म्हाका सांग. आनी भाव भयणानो, बस थंयसर पावल्या उपरांत हो बस ड्रायव्हर ताका अशें म्हणटा, हांव तुका सांगना, पूण तूंच पळय त्या झाडाक तांच्यांनी कितें करून दवरला तें. आनी भाव भयणानो, ताका स्विकार करपाची, आपणावपाची आनी बोगसणें दिवपाची खुणा कशी एकूच येल्लो रिबन न्हय, पूण त्या झाडाक जायती रिबन बांदून दवरलेली. आनी तांचे वरवीं, हे खुणे वरवीं ह्या ताच्या कुटुंबान ताका दाखोळ केलें की ती ताचो मोग करतात, तांच्यांनी ताका बक्षिलो आनी ती ताका आसा तसो मानून घेवंक तयार आसात. बाबा भयणानो, आयज जेजू तुका आनी म्हाका खुणा. जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी आमची लागशिल्ली तयारी आमी सुरू केल्या. आनी ह्या दिसांनी आमी घरा कडेन थोडी घोडे गोठो करतात, थोडी घोडे स्टार करतात. असली तयारी आमची चालू आसा. हो गोठो, हे स्टार एक खुणा आमच्या सोडवणदाराची. आमचो सोडवणदार आमचे मोदेकात जल्म घेतलो. ताका घेवंक आमची तयारी आमी अदीक बरे भाशेन करता. आयच्या वाचपांनी जर आमी नदर मारली जाल्यार आयचे पयले वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. थंयसर आमी आकाज राजाची खबर आमी आयकल्या. तो अशें म्हणटा, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. बाबा भयणानो, हो राजा देवा कडेन खुणा मागोंक फाटीं फुडें सरता. कित्याक तो फाटीं फुडें सरता? कित्याक तो जाणा आसलो देव आपूण जावन एक खुणा दितलो आसलो. आनी ह्या राजाची परिक्षा जाता तेन्ना तो म्हणटा, म्हाका देवाचेर विस्वास आनी बावार्थ आसा की देव आपूण जावन एक खुणा आमकां दितलो. आनी मुखार आमी आयकलां ते भाशेन तांच्यांनी अशें थंयसर आमकां मेळटा, एक चली गोरबेस जातली आनी त्या एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदे देव अशें नांव ताका ती दवरतली. ही खुणा बाबा भयणानो, इसायास प्रवादेचे तोणी देव बासायता. आमच्या चालत्या जिवितान बाबा भयणानो आमी भितर सरुया. आमच्या चालत्या जिवितान तुका आनी म्हाका वेगवेगळ्यो खुणा अनुभवूंक मेळटात. जेन्ना तुका कोणूय एक बरो सल्लो दिता, एक बरो एडवायस दिता, तुका एक खुणा ती तुज्याच जिविताचेर नदर घालूंक. तो बरो सल्लो, तो बरो एडवायस जर तुवें दुसऱ्या कडल्यान मानून घेतलोय जाल्यार तुका एक खुणा ती तुज्याच जिविताचेर नदर घालून तुजें जिवीत बदलूंक. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी नदर मारुया. सायबीण मांयक देवान वेंचून काडली. ही एक तिका खुणा जाली. देवान तिका
आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडली. मोगाळ भावा भयणानो, तुकाय आनी म्हाकाय देवान बावतिस्मा दिसा तावन विचून काडल्यान. कित्याक ती एक खुणा तुका आनी म्हाका की आमी सगलीं देवाची मोगाची भुरगीं. बावतिस्मा वरवीं देवान तुजेर आनी म्हजेर आपलो शिक्को मारून आपली आपणायलोली आमकां केल्यान. दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेन्ना देवान आंकवार मारयेक विचून काडली तिका देवाची कृपा फावो जाली. जेन्ना बोडवो गाब्रियल तिचेशी येता आनी म्हणटा, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पर तुजे सवें आसा. सायबीण माय आमकां दुसरी खुणा दाखयता ती म्हळ्यार सायबीण माय कुरपेन बोल्लोली वस्तोरी. आनी ती कुरपेन बोल्लेली वस्तोरी देखून कुरपेचें जिवीत ती जियेली. बावतिस्मा वरवीं देवाची कृपा आमकां मेळ्ळ्या. आनी भावा भयणानो, ही देवाची कृपा घेवन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता. पूण जायते पावटी मनीस अस्कोतायेक लागून आमी पातकान पडटा आनी मेळ्ळोली देवाची कृपा आमचे सरशिल्ली आमी ओगडायता. पूण आमकां आनीक एक देवाची खुणा म्हळ्यार संदान संस्कार, कोमसाराचो साक्रामेंत, जाचे वरवीं आमी आमचे पातकाचे बोगसणे मागता आनी नव्यान ह्या साक्रामेंता वरवीं देवाची कृपा आमकां फावो जाता. जाल्यार भावा भयणानो, ही एक देवाची खुणा आमकां की आमी आमच्या जिवितान ती मानून घेवंक जाय. ती म्हळ्यार देव आपले कृपेन आमकां भरता. जेन्ना बोडवो गाब्रियल आंकवार मारयेक सांगता, तूं देवाची पुताची आवय जावपाची आसा, सायबीण मांयक हें मानून घेवंक मातशें अवघड जाता. कित्याक ती म्हणटा, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, तर हें कशें घडटलें. आनी बोडवो तिका सांगता. भिवू नाका म्हूण बोडवो तिका म्हणटा. मोगाळ भावा भयणानो, ही एक खुणा आज बोडवो गाब्रियल सायबीण मांयक दिता. सायबीण मांयक म्हणटा, भियो नाका. आमच्या जिवितान भावा भयणानो जायते पावटी आमी भियेता. आनी आज बोडवो सायबीण मांयक कित्याक म्हणटा भिये नाका? कित्याक सर्वेस्पर देव तिचे सवें आसा. आमी आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमी भिवूंक जायना, कित्याक देव आमचे बरोबर आसा. दर एका क्रिस्ती भावा भयणा बरोबर देव आसा. तो आपले आसने आमकां वेगवेगळे तरेन तो आपले आसने आमकां दाखयता. आनी हाका लागून तो म्हणटा, भिवो नाका. मुखार जर आमी हें शुभ वर्तमान वाचलें जाल्यार बोडवो गाब्रियल तिका म्हणटा भिवू नाका. उपरांत तिका म्हणटा, आयक तूं एका पुताक जल्म दितली. आनी सायबीण मांय म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकोन, जा म्हजे सवें तुज्या उतरा परमणे. सायबीण मांय देवाची येवजण, देवाची खोशी जिवितान मानून घेता. भावा भयणानो, जे भाशेन सायबीण मांयन देवाची खोशी जिवितान केली, ते भाशेन आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितान सदांच देवाची खोशी करूंक आमी वावरूंक जाय. जाल्यार देव आयज तुका आनी म्हाका ह्या नवेना वरवीं कसलो संदेश दिता गाय, कसल्यो खुणा आमच्या मुखार तो दवरता गाय. पयले सुवातेर भावा भयणानो, देवाची खुणा म्हळ्यार जेन्ना तूं तुजें जिवीत मागणेचे बुन्यादीर बांदतलोय, तूं मागणें करतलोय, देवाचे आसने जिवितान अनुभवूंक पावतलोय. आमी पळयता सायबीण मांयन आपलें जिवीत मागण्याचे बुन्यादीर बांदलें. मागण्या वरवीं ती देवाक ओदीक लागीं आसली. मागणे एक खुणा तुजो आनी म्हजो संबंद देवा कडेन तीर आनी गोड करूंक. दुसरे सुवातेर भावा भयणानो, जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक दिसा दिसपटे वाचतल्या, देवाची मोगाची खबर आमी वाचतल्या, देवाच्या मोगान आमी गिरेस्त जातल्या, ती एक खुणा आमकां देव आमचे लागीं दर दिसा आपल्या उतरा वरवीं उलयता. तिसरे सुवातेर जितले पावटी तूं मिसाचे बेटेन वांटो घेताय, जेजू उंड्या रुपान तुज्या काळजान येता आनी तुका सांगूंक सोदता की तो तुजे बरोबर आसा. तुज्या सुखान तुज्या दुखान तो वांटो घेता. ह्या दिसांनी आमी बागुवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दाखोवणेंत आमी आसा.
आनी बागुओन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर घातली जाल्यार बाबा बुणानो ताकाय एक आंस बोडवो मेळ्ळो. जे भाशेन आंकवार मारयेक बोडवो गाब्रियल मेळ्ळो ते भाशेन बागुओन फ्रांसीस शावेराक इनास ते लॉयेला हो एक आंस बोडवो ताच्या जिवितान मेळ्ळो. आनी ह्या आंस बोडव्यान ताचें आख्खें जिवीत बदल्लें. ताका म्हळें आख्खो संवसार जोडशी आनी तुजो आत्मो इबाडशी जाल्यार तुका कसलो आदाव. आनी बाबा भुणानो जेन्ना बागुओन फ्रांसीस शावेर ही आंस बोडव्या इनास लॉयलाची उतरां आयकता ताचेर नियाळ करता आनी ती उतरां आपणावन संवसारी मौन सोडून दिता आनी तो देवाचें मौन आपणायता. इनास लॉयला जालो बागुओन फ्रांसीस शावेराक एक आंस बोडवो, एक खुणा जाचे वरवीं ताणें आपलें आख्खेंच जिवीत बदल्लें. आयजूय तुका आनी म्हाका बाबा भुणानो मागणें देवाचें उतर मिसाची भेट जावन आसा. एक खुणा आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घालून देवाक ओदीक लागीं सरूंक. दुसरे सुवातेर बागुओन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारया. जे भाशेन बाबा भुणानो सायबीण मायन म्हळें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जा म्हजे सवे तुज्या उतरां परमणे. आनी हें म्हणून सायबीण मायन देवाची खोशी जिवितान मानून घेतली. बागुओन फ्रांसीस शावेर ही देवाची खोशी आपल्या जिवितान मानून घेता आनी देवान आपल्याक विचून काडला आनी देवाची खबर आपणे वेगवेगळे स्वाताचेर वचून परगोटूंक जाय. जेजूची खबर दुसऱ्यांक सांगूंक जाय हें की तो मानून घेता आनी हें सगळें मानून घेवन वेगवेगळ्या स्वातांचेर वचून ही देवाची बरी खबर तो जायत्या जाणांक परगोडटा. आमच्याय भारतांत तो आयलो, आमच्याय गोंयांत तो आयलो, वेगवेगळ्या स्वातांचेर भोंवलो आनी ताणें बावार्थ आमकां दिलो. देखून आमी म्हणटा आमचो बावार्थ आयचो कालचो न्हय पूण बागुओन फ्रांसीस शावेराच्या काळावेलो. तर बाबा भुणानो हे दोनूय संदेश आमच्या मनान दवरुया आनी आमी दुसऱ्यांक खुणा जावुया. देवाची खुणा तुका आनी म्हाका वेगवेगळे तरेन मेळूंक शकता. जेन्ना तूं कोणा कडेन उलयताय, जेन्ना तूं कोणायकूय एक बरो एडवायस दिताय, कोणूय निराशी आसा ताका तूं भेट करताय, कोणूय दुयेंत आसा, कोणूय संकोश्टाक सांपडला ताच्या आदाराक तूं वेताय जाल्यार तूं जाताय जेजूचो रूपकार तुज्या बाबाक आनी तुजे भयणीक. आनी तुज्या रूपकारा वरवीं घडये तो भाव ती भयण आपल्या जिवितान शांती आनी समाधान घडये अनुभवूंक पावत. तर आयज ह्या नवेनान वांटो घेतना बाबा भुणानो आमी एकामेकाक एक खुणा जावुया. आमी दुसऱ्यांक जेजूचो रूपकार जावुया आनी बागुओन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूची उर्बेवंत उतराची परगोटणारा जावंक बागुओन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमीच दुसऱ्यांक एक जेजूची खुणा जावंक ह्या पवित्र मिसान बापाची कृपा आनी गोटाय आमकां मागुया. आमेन. उबी रावया. आनी बागुओन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून कांय आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी मारये भाशेन देवाच्यो खुणा जागृतायेन वळखून घेवंक आनी ताचो मोग आनी दया पोरजेक परगटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. राजकारभार चलयतल्यांनी देवाचे कशे परमणे निर्णय घेवंक आनी दुखवलेल्या समाजाक शांती आनी नीत दिवंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया.
आमची मागणी ऐकून घे बापा. देव आपोवणे विंचून काडूंक वावुरतल्यांक मागण्यांतल्यान आनी मारयेचे मजतीन मार्गदर्शन आनी मनाचो उजवाड मेळूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. संकश्टान आसलेल्या गराब्यांक पवित्र गराब्या वरवीं बोल आनी बरवंसो मेळूंक आनी देवाच्या मोगाचो उपकार ती समाजाक जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तुका देवा लागीं कितें मागूंक जाय ते हे वेळार देवा मुखार माग. बोसुर्गींच्या बापा, ही आमची कालती मागणी तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या जियाके पवित्र विचार दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. भावार्थान आनी बोरमोशान आमी आशेतांव तें सासणाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं. हे उपकार आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय इबारतांव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पोरगोटलें. उतरा वरथ्या मोगान आंकवार मारीन ताका संभोवलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पोरबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोंवल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोयसून सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय.
उत्सर्गी तुका सोयीसोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgo tuya. Subia Jesu ami hawo dokada. Ani ekausi pieto. Itle pauti tu voi bavanisu. Ami tuce moron burgota. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनीक फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा, सिमियांव आमच्या आदारी विस्पा आनीक सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हेवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दोरेका भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवन जुजे, बागीवन धर्मदूता, बागीवन जुजेवास, बागीवन फ्रांसीस शावेर, बागीवन सांतातून आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन भावार्थान आमी उच्चारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिरासायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडूंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत शांती सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी हो जाण आसा जेजू सुर पदवेदार देवा बापाची मोगाची खुणा ह्या जेजूक शोंक फुडें सरतली आमी सगळीं सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कुमन्यांव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतीन संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए
तुझे भितर जियेता मोजो देव जीवन जेजू आमचो मोगाळ जेजू आमच्या जिवितांत कुशालकाय हाडटलो जेजू आतांच आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार थोडोसो वेळ आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान आमच्या जेजूक दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या काणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या सर्गींच्या जेवणाची गोडसाण चाकूंक ती खरी स्वतंत्रताय भोगूंक पावूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. आयज मिसाची बॅट समोर उबलोल्या पाद्री डायलन डिकोस्टा आनी प्रवचन कोत्तल्याक फादर विलियम डिसोजा तांकां आनी सह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक तशेंच नावेलच्या फिरगोजकारांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तावन तुमी ते घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भावा भयणीनो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फक्त व्हील चेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो पूण आमचो उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागयोंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. बागयोंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांठांव. आमेन. Soda soy tivo
फाल्यांच्या दिसा मीस समोर ओंपतात त्यो फिरगोज्यो ह्यो पोरी सकाळीं 6 गोवा वेल्ले 7:15 नुवें 8:30 सिरसाय 9:45 पंचवाडी 11 ओल्ली सांजे 5 मीस समोर ओंपतात वास्को द गामा फाल्यां 12:15 चबिचीक स्कूल इंग्लीश भाशेन मीस समोर ओंपतलें तशेंच 3:30 ABE आनी DSE ही काती मीस समोर ओंपतात बागयंत फ्रांसीस शावेराच्या